पंचायतीचे घर म्हणटा सरपंच वॉर्ड मेंबर असताच, पूण हें तुमचें घर ज्या सुवातेर तुमी येतात आपली कामां करून व्हरतात. सो तुमकां बीग कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आनी म्हाका दिसता तुमी सगल्यांनी हे सरपंचाचे आनी आख्खे पंचायत बॉडीचे ताळयो मारून तांकां थँक्यू म्हणूंक जाय. आमकां सरकारान डायमंड गोवा लिबरेशन डायमंड जुबली फंड 50 लाख एक पंचायतीक दिल्ले. हांव सरपंच आसतना म्हाका उगड आसा, म्हाका पोर्राचो ग्रावंडार ते चेंजींग रूम आहा पळय तो पर्रा PVC ग्रावंडार, तो हांवें 50 लाखान हांव सरपंच आहा तेन्ना केल्लो. सो पूण बेस्ट थिंग इज वेन एनी पंचायत कितें तरी ओन्ली बिल्डींग करता. कांय पंचायतींनी नल्ला केल्यात, गटर केल्यात. ना, नल्ला गटर करपाचीं कामां हेजे आमचे पंचायत फंडान जातात, नाल्यार आमदार करता, नाल्यार ZP करता ते. पूण अशें 50 लाख इज अ बीग अमावंट. अशें यादगार आसून मनशाक आतां हांव गोंय म्हणटा पर्राचें हांवें ते हें केलें चेंजींग रूम भुरग्यांक, तशें ही आतां लायफ टायम उगडास उरतलो बाबा ह्या पयशांतल्यान हें वास्तू केली म्हणून. हें आमचें वास्तूक एक्सटेंशन खाला आमच्या ग्रावंड फ्लोरार आमच्या सेक्रेटरीचो कॅबीन केल्लो आहा, आमच्या पंचायत स्टाफाक कॅबीन केल्लो आहा, आमचो MRF फॅसिलिटी रूम केल्लो आहा. हांगा 1 मोर रूम हियर एक्सटेंडेड द हॉल तुमकां लागून केल्लो आहा. आनी ह्या कारण आमचे एक मोठे जे थँक्स म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा ते आमच्या भारताराक. तो आमचो आयज येवपाचो आसलो, पूण कांय कारणान तो आयज येयलो ना. आमचो शशिकांत कारेकर हेंच्या कॉपरेशनाक लागून आमच्या इतके जागा आमकां तेजी दुसरी आसा आनी एक्सटेंशन करून मेळ्ळें आसा. हे आमकां फायनान्शियल 50 लॅक्स येयल्ले आसा. सॉरी गोल्डन जुबली फंडाचे सुद्दां 50 लॅक्स येयल्ले आसा. ते आमकां खंयचोच तरी इम्प्रुवमेंटाक लागून आमकां काम करपाचें आसलें. तितून आमकां हो ताचो आमचो एम आसलो की आमचें पंचायत एक्सटेंशन करचें म्हणून. कित्याक आमचें हें पंचायत घर म्हणटा तें आमच्या लोकांचें घर एग्रीकल्चर आसा आनी बरे तरेन तेचें काम जाल्लें आसा. आनी तुमी सगळे लोक मेळून आज एक बरें काम जालें खातीर म्हाकाय खूब बरें दिसता. आनी अशीच कामां घडली तर सगळे अशें बरें जाता, सगळे लोकूय खूश जाता आनी आपली कामांय बरे तरेन करपाक फुडें सरता. तेन्ना अशी तेंची बरीशी कामां जावची म्हाजी इच्छा. खूब बरें